GFA आसतना सरकारान समांतर गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल करून कितें मोठें केलां? हे काउन्सिल वेगळें कितें करता? फुटबॉलाच्या नांवान GFDCन कितलो पयसो मोडलो? अशे कितलेशेच प्रस्न विरोधकांनी विधानसभेत काडले. खेळ मंत्री तवडकार म्हणटा GFDCचें काम उदेंत्या भुरग्यांक प्रशिक्षण दिवन फुटबॉल वयर काडपाचें. मुख्यमंत्री म्हणटा GFAचें काम फुटबॉल सर्ती घेवपाचें. क्लबाचे भायर वावराक GFAक मर्यादा आसात. GFDCच्या वावरात जाय जाल्यार GFAचो आस्पाव वाडोवंक सरकाराक हरकत ना. गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल घडोवन हाडला टू प्रमोट फुटबॉल. म्हजो प्रश्न असो आहा सरकारा कडेन, सरकाराक खबर नाशिल्लें की GFA म्हणून गोवा फुटबॉल असोसिएशन म्हणून आसा आनी तेंय बी फुटबॉल प्रमोट करता म्हणून. GFA काम करताच, पण ताच्याच बरोबर फुटबॉलाचो आनी डेव्हलपमेंट जावचो, रिसर्च जावचें आनी त्या खेळांतल्यान जे लोक अपेक्षा धरता की खेळगड्यांचो विकास जावचो, ह्या नदरेंतल्यान विचार करून गोवा फुटबॉल काउन्सिल स्थापन केले गेले आसा. मायंड इज व्हेरी गुड, बट कितें जाता, देर इज वन फियर इन द मायंड. आमी हावसान फकत पोतपोतून एकूच सांगताय, तें BJPization मीन्स सगळे BJP मेंबर्सूय घालनाकात. खंय तरी GFA सायडलायन जाल्या हें तरी दिसता. फुटबॉल काउन्सिल जे आसा न्ही, सकयल स्तराचेर तो नर्सरी जे म्हाका रिसर्च लेवलाचेर जे ल्हान भुरग्यांक धरून ताजें ट्रेनिंग घेवप अशा तरेचें काम GFDCन सुरू केलें. GFAचे फंक्शन इज एक्चुअल कंडक्टिंग ऑफ गेम्स वेर फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल डज नॉट इंटरफियर. गेमी करून घेवपाच्यो जे आसता पळय ते रोल फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल इंटरफियर करना. तांच्या क्लबाच्या मामल्यान फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल इंटरफियर करिना. तो उलयता पळय ताणें जे GFAचे मातशें सायडलायन केल्ले भशेन जाता तें कितें म्हणलां, हे मेंबर जे आसा पळय ताजें म्हणणें आशिल्लें हातूंत चड GFAचे मेंबर आसूंक जाय आसले. दॅट कॅन बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन, म्हणजे टू सो दॅट दे बोथ इंटर. बट गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिलचें कामूच वेगळें आहा. इट इज टू डेव्हलप द फुटबॉल एज अ गेम. आनी फुटबॉल गेम गोंयान आयज बऱ्याचदा ट्रेनींग सारकें नासल्यामुळे ग्रास रूटाचेर सारकें जायना. सव्वी राष्ट्रीय चॉकबॉल सर्त शेनवारा फोंड्या खेळा संकुलात सुरू जातली. मंगळारा ही सर्त सोंपतली. गोंया सयत 24 राज्यांतले पंगड हे सर्तीत वांटेकार जातले. गोंयच्या उदेंत्या खेळगड्यांक आपल्या घरच्या मैदानार खेळून बरी कामगिरी करपाची उमेद येतली अशी आयोजक खात्री बाळगून आसात. छठी सीनियर नेशनल चॉकबॉल चैंपियनशिप, सिक्स्थ सीनियर नेशनल 24 स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 27 से 30 अप्रैल तक होंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज होगी. 15-15 मिनट के 3 सेट होते हैं स्केल में. 15-5, 15-5, 15. 5 मिनट के 2 ब्रेक होंगे और 15 मिनट के 3 सेट होंगे. जो टीम सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाएंगी तीनों सेटों में वो टीम विनर होगी इसमें. और इस खेल में दोनों टीम दोनों तरफ अटैक कर सकती है. ये वर्ल्ड का एक ही ऐसा खेल है कि जिसके अंदर दोनों तरफ अटैक कर सकती है. सेकंड टर्माक पंजाबाक ज्युनियर कॅटेगरीन गोवा बॉयज 3rd प्लेसीचेर आनी गर्ल्स 1st प्लेसीचेर. एंड हांगा MP पयर जाल्यार MP सब ज्युनियर कॅटेगरीन गोवाय फर्स्ट आनी बॉयसूय गर्ल्सूय फर्स्ट आनी बॉयसूय फर्स्ट. सो दोनूय गोल्ड मेडल्स गोंयान हाडल्या. सिनियर लेवल आमी फर्स्ट टायम 2 वर्सां पयलीं जेन्ना पार्टिसिपेट जाले तेन्ना आमी फर्स्ट टायम आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आनी थंय आमची 6th प्लेसीचेर आमी आशिल्ले. ताच्या नंतर आमी इम्प्रुवमेंट केलें आनी फर्स्ट टायम आमी 6 सिनियर ऑर्गनायज करता. पार्टिसिपेट बी सेकंड टायम जाता आनी फर्स्ट टायम ऑर्गनायज करता. हेजें एक वैशिश्ट कितें आसा सांग तुमकां ह्या गेमीचें. आतां जी पळय नेशनल जाता गोंयाक तेजी आमी पळयता टीव्हीचेर. आतां एक समज 6 मारली जावं 4 मारली जाल्यार ते चेयर गर्ल्स नाचता. पूण आमी कितें केलें जाणा, आमी तेजे जे गांवांतले पळय जे ट्रेडिशनल पळय कितें डान्स आसा, कल्चरल डान्स बीन ते आमी अरेंज केल्या. बिरेस्तारात चैत्र पुनव जाली. चैत्र पुनवेक हनुमान जयंती. फातोडेर 5 हनुमानाचो जल्म जाल्लो. गोंयभरच्या मारुती मंदिरांनी बिरेस्तारा फातोडेर हनुमानाच्या जल्माचो सुवाळो जालो.
पळयात पणजे मळ्यातले आनी मडगांवच्या मारुती मंदिरांतली हनुमान जयंती. इतल्यान एक खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.